मोपा विरोध करपाच्यो नव्यो नव्यो तरा दक्षिणेतले गोंयकार काडीत आसात. कासावलेच्या लोकांनी वेगळेच तरेन मोपाक विरोध उक्तायलो. आयतारा जाल्ले ग्रामसभेन आपले रक्ताचे थेंब्यान सय करून कासावलेकारांनी मोपा आड निवेदन केला. निवेदन मुख्यमंत्री पर्रीकारा मेरेन पावोवपाचें आसा. आज मोपा खातीर एकठांय जाल्ली लॉबी उपरांत दाबोळे बंद करपाक वावुरतली म्हूण कासावलेकारांनी भंय उक्तायला. नाका आमकां मोपा एअरपोर्ट नाका, आमचो आहा तोच दाबोली जाय जाल्यार तुमी नेवी मोपा शिफ्ट करात. रोखतान आमी सिग्नेचर मारल्या की आमकां मोपा एअरपोर्ट तर दिवपाक येता जाल्यार दाबोळी एअरपोर्ट हो अल्टिमेटली बंद जातलो. आनी आमकां अशें फोटोन आमकां गोंयकारांक सगळे त्रास करून सोडटले. ताका लागून आमकां मोपा एअरपोर्ट नाका. कित्याक म्हाका दिसता आमचे गोवा धाकलेशें आहा हिंगा म्हाका 2 एअरपोर्ट नाका दिसता. एक ऑलरेडी एअरपोर्ट आहा आमचो. Anybody speaking anything, we don't like the debate that is going on, which is based on all falsehood. Now for the Chief Minister to make a statement that there are airports in some countries at every 10 kilometers. Now that is something you can't compare advanced developed countries like States, America, to Goa, to have airport at such a distance of 36 kilometers also. We are giving a symbolic signature campaign in blood so that elected members will think, अरे हे रोगताचे आमकां शिराप पडचें ना मरे म्हटलें. It is a symbolic. What I can visualize a decade or more after, if Mopa at all comes, har etlo Daboliche. So the same lobby which is working for Mopa will work overtime to close Daboli. There has to be political will and there has to be a sincerity. Don't go by the pressures of the lobby, but listen to the voice of the electorate which brought this Parivartan. This is what we can say. And in our helplessness, we have signed in our blood. मोपा ग्रीनफील्ड विमानतळ बांदपाक कितले आनी खंयचे बिडर पात्र थारल्या ते 12 जानेवारी 2015 मेरेन स्पश्ट जातले. पात्र बिडर सोदून काडपाची प्रक्रिया सरकारान दसऱ्या सावन सुरू केल्या. सरकारान बिडर सोदपाचे प्रक्रियेचे पुराय वेळापत्रक उपरांत निकतेच जाहीर केले. मोपाचो पर्यावरण रिपोर्ट करप चल्ला. तो जाल्या उपरांतूच सरकार वेचून काडिल्ल्या बिडरा कडेन विमानतळ उबारपाचो कॉन्ट्राक्ट करतलो. दसऱ्या दिसा गोंय सरकारान मोपा ग्रीनफील्ड विमानतळाक पात्र बिडर सोदून काडपाक RFQ जाहीर केलो. पात्र बिडराचे लिस्ट फायनल जावंक आनीक 3.5 म्हयने वतले. पात्र बिडर सोदून काडपाचे प्रक्रियेचे पुराय वेळापत्रक सरकारान निकतेच जाहीर केलां. ते प्रमाण 12 जानेर 2015 ह्या दिसा बिडरांचे लिस्ट फायनल जातले. बिडरांचे कितें प्रश्न आसल्यार ते विचारपाची निमणी तारीख 28 ऑक्टोबर. RFQच्या प्रक्रियेचे पयशे भरपाची निमणी तारीख 28 ऑक्टोबर. अर्ज घेवच्या पयलीं 3 नोव्हेंबराक बिडरा खातीर जातली एक परिशद. बिडरांच्या प्रश्नाक 27 नोव्हेंबर मेरेन अधिकारी जापो दितले. अर्ज करपाची निमणी तारीख 12 डिसेंबर. बीड उक्ते करपाची तारीख 12 डिसेंबर. पात्र थारिल्ल्या बिडरांची नांवां जाहीर करपाची तारीख 12 जानेर 2015. मोपाचो ग्रीनफील्ड विमानतळ पब्लीक प्रायव्हेट पार्टनरशीप पद्दतीन बांदपाचें थारलां. 4 टप्प्यांनी हो विमानतळ जाता. सरकारान अभ्यास केला ते प्रमाण 2021 मेरेन मोपा विमानतळ सुरू जालो जाल्यार वर्साक 44 लाख प्रवासी हाताळपाची तांक आसतली. दुसऱ्या टप्प्यात वर्स 2025 मेरेन विमानतळ 58 लाख प्रवासी हाताळपाक शकतलो. तिसऱ्या टप्प्यात 2035 मेरेन 94 लाख जाल्यार चौथ्या टप्प्यात 2045 मेरेन 1,31 लाख प्रवासी हो विमानतळ हाताळपाक शकतलो. मोपा चालू जालो तरी दाबोळे विमानतळ नागरी सेवे खातीर सध्या चलता तसोच चालू उरतलो म्हूण RFQन स्पश्ट केलां. एका राज्यात 65 किलोमिटराच्या अंतराचेर 2 विमानतळ आसल्यार प्रवासी कशे तरेन वांटून वतले आनी हे परिस्थितीत कितले बिडर विमानतळ उबारूक फुडें सरतले ते पळोवचे पडटले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. कोलव्याचे अवर लेडी ऑफ मेर्शे चर्चीन सोमारा पारंपारीक फार्म मोठ्या भक्तिभावान मनयले. फातोडेर 5:30 मीस जाले. कितल्याशाच लोकांनी जेजूचो आशिर्वाद घेतलो. आमचो भावार्थ वाडय म्हूण अनुची फार्माची संकल्पना. फार्मा निमतान कोलव्या फेरी भरता. पळयात कोलव्याचे फार्म.
घेऊया एक विराम.